नमस्कार. विश्वकोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे कथालोकाचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आयचे कथालोकांतू हांव श्रीमती सुधा मूर्ती हांणी बरयलेले जादू अल्संदो म्हणली काणी सांगता. एक गांवांतू सीते आनी रमेशू म्हणून एक बायल आनी बामूण आशिल्लींची. तांकां एक सान घर आशिल्लें आनी एक व्हड हित्तल आशिल्लें. त्या हितलांतू सीतेन मस्त नमुन्याचे रांदयकाय वयले. तिगे हितलांतू कसकस रांदयकाय आशिल्ली म्हूण सांगता. वाळी, भाज्जी, घोसाळे, पोड्डाळे, आलसंदो, तेंडले, भेंड, मग्गे, तवशे, गूळ, वांयगणां, काराते, मिरसांग, दोण्णे मिरसांग, मिडके सांग, थंय एक मशिंगा सांगेरूय आशिल्लो, एक जीवकडगिरूय आशिल्लो. ते पुरा तिणें विकचे आशिल्ले. ताजेन तांगेलें जिवन चलतर आशिल्लें. ते पुरा कामय सीतेन कोरता. रमेशू आळसो म्हळ्यार आळसो, कसलें काम करना. ती मस्तपण ताका सांगता, तूं यो म्हगेरोट मेळ कामाक. आमगेलें घरा माड पळय, कवंतर आसा तें सम कोरता. दोगांनी उठूं काम केल्यारी मस्त तरकारी वाडो येता, दुड्ड चड मेळटा म्हळ्यारी तो आयकना. एक दिवसू सीते तिगेली तरकारी घेवन विकूं वता. विकून मागशें येतना भारी मारता जोरान. ताची मागशीची पावसूय मारता. तिगेल्या सात्ती नाशिल्लें. ती एक लागीं घर आशिल्लें ताजे भितर वता माडा मुळा पुणी राबुया म्हूण. तेन्ना ते घरा भितर दुखून एक मांतर भायर येता. तो सांगता, हांगा राबल्यारी पावळे उदा पडटले, वावजड मारतली, तूं भितर यो म्हूण सांगता. ती ते घरा भितर वचून बसता. थंयसर तो मनीसू तिगेल्या उलयतर बसता. ती तागेल्या पुरा काणी सांगता. तिगेले कश्ट सांगता. तिणी तरकारी कोरूं कितली ती कश्ट जाता, तिणी एकली न कोरका हें पुरा खबर तागेलें सांगता. तिका तागेलें सांगून तिगेलें मन हाबूर जाता. किडेरी तो मनीस तिका सांगता, तूं हांगा जेव आनी एक पावस राब न्ही नवे, पावस राब तर तूं वस म्हूण सांगता. ती जेवता. मागीर थोडे पावस उणी जातरी ती घरा वच्च्या भायर सरता. तिगेले काणटे आशिल्ले वरलेल रांदयकाय विकून वचून अशी वरलेल पुरा ताका दिता. आनी ती वतना तो मनीसू तिका एक बी हाडून दिता आनी सांगता, ही बी अप्रूबाई बी, जाग्रतीन व्हरून वय. हाका एक नवीन नमुन्या तरकार जाता. हाजीन तुका बरें जाता पळय, हें पुरा जेन्ना भारी खायश जातली म्हूण सांगता. ती घरा येता आनी ती बी वयता. ताका एक झाड जाता थोडे दिसान. तांचे देखून मदें देखून एक गट्टीमुट्टी वाली वाडतर वता वयर 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 वचून आकाशा ताईं पावता. मोडा भितर ताईं वता. सकयल ती झाडां बरी आलसंद्या मणके आशिल्ले एक नवीन नमुन्या तरकार जाता. ती ते काणू विकूं व्हरता. भारी रूच आशिल्ली ती रांदयकाय. जन पुरा मक्क तुक म्हूण घेताची. तशी तिका लायक व्यार जाता. तिणें तिका खंय ताईं हात पावता पायया बोट्टा तुदेर राबून तें पुरा काडचें आनी विकूं व्हरचें. रमेशान हें पुरा बैसून पळोवच मात्र. ताका दिसता, एक झाडान इतली दुड्ड मेळतर असी का, आनी थोडी बी आशिल्ली जाल्यार आनीक थोडे झाड जायना आशिल्लें म्हणून तो बायले सांगता, तूं वस त्या मनशाल्या वचून आनी थोडी बी घेवन यो म्हूण सांगता. तेन्ना ती सांगता, ना हांव वचना. ताणें म्हाका एक्की बी दिलेली म्हाका पुरो. हांव स्वार्थी जायना म्हूण सांगता. तेन्ना हो कसो करता, तिणें सांगिल्ली गुर्तारीची, तिणें त्या दीस राबिल्लें घर खंय म्हूण तिणें सांगलां नवे, तेंची गुर्तारी सोदितर वता. ताका घर मेळटा जाल्यार भितर गेल्यार त्या दीस थंय कोणय ना आशिल्लींची. तो मागशी येता जाल्यार ताका समाधान ना. तो लेखता, ही वाली वयर गेल्ल्या नवे, खंय ते गेल्ल्या म्हूण पळोवका म्हणून सीतेन नातिल्ले वेळेरी एक दिसू ते वाली धरून वयर चडतर वता. वयर 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 चडटा. मस्त घंटी लागता ताका. वयर वतरी मोडा भितर वतना थंय एक घरा वची वाट दिसता ताका. तो ते वाटेर वता आनी वचून घरा बागेल धाडायता. भितर दुखून एक स्वर आयकता. कोण तें म्हूण निमगेता.
तेन्ना तो सांगता हांव सितेल बामूण रमेशू म्हूण सांगता. कसो जावका तुका म्हूण निमगेता. तेन्ना तो बदलची मस्त बी जावका म्हूण तागेलें मन आशिल्लें जेन्ना तो लेखता बी वोवन वपास झाड जावन ताची आलसंद काडका न्हय ताजे बदला हांव दुड्डू निमगेता म्हूण तो लेखता आनी सांगता म्हाका मस्त दुड्डू जाय म्हूण म्हणटा. तेन्ना तो स्वर सांगता जायता वच सकयल मेळटा तुका दुड्डू म्हूण म्हणटा. तो सर देंवन येता. घरा भितर वचून पळयतना एक व्हड पेटी तांतू विरको तितलो दुड्डू आसा. ताका भारी संतोश जाता. तो तें लिपोवन दवरता, सीतें दाखयना. तिका कळ्ळ्या ती भिश्टायत की म्हूण भंय ताका. मागीर थोडे दीस जेतना ताका दिसता हांव दुड्डू निमगून चुकी केलें, हांव भांगरा घाट्टी निमगूक आशिल्लें, तेन्ना आनिकय चड दुड्डू मेळटा आशिल्लें म्हूण तो लेखता. आनी वपास सीतेन नातिल्ले वेळेरी वपास ते वाली चडतर वता. वयर वतरी तिची घरा वाट मेळटा. तो भितर वचून भागील धाडयता. तेन्ना भितर दुखून तोची स्वर निमगेता कोण तूं म्हणून. हांव सीतेल बामूण रमेशू म्हूण सांगता. इथे आयला म्हूण निमगीत तो स्वरू. तेन्ना तो मना लेखता भांगर निमगूच आयिल्लो वय जाल्यार भांगर विकची काम कसल्याक ताजे बदलाक हांव एक श्रीमंत जाल्यार तेंची लायक न्हय म्हूण तो सांगता म्हाका एक श्रीमंत जावका म्हूण सांगता. तेन्ना तो स्वर सांगता जायत तूं श्रीमंत जाता वच सकयल म्हूण सांगता. तो वपास तुका घेता. तुका घेतना तागेले पोरणी घरा लेगी एक व्हड घर जाला आनी घरा भर दुड्डू पुरा नमुने सामान आसा. तो श्रीमंत जावन आसता. आतां तो बाकी श्रीमंतां वटपुरा मेळटा. हाण तांगे ते जेवणा वचचें, तांकां हांगे ते जेवणा आपोवचें अशी पुरा चलता आसतना तो सीते सांगता तूं कसले अशी कश्ट भोगता, तूं यो हांगाची म्हूण सांगतना ती सांगता ना म्हाका कश्ट कळ्ळो दुड्डू मात्र जावका, हांव येना थंय म्हूण सांगता. एक दिवसू रमेशू गांवन तोल पुरा श्रीमंताक तागेले घरकड जेवणां आपयता. तेन्ना तांणी सांगताची आज तुगेले घरकड आमकां जेवणां येवचें जायना, कित्याक म्हळ्यार आमकां पुरा रायान आपयला जेवणाक म्हूण सांगताची. तेन्ना तो लेखता हो तावळी श्रीमंता पशी रायो होडू, हांव एक रायो जावका म्हूण लेखून तो वपास वाल जेवन वयर वता. वचून तिची वाट मेळटा ताका. थंय भितर वचून तो बागील धाडयता आनी तो स्वर निमगीता कोण तूं म्हूण म्हणटा. हांव सीतेल बामूण रमेशू म्हूण म्हणटा. आतां कसो जाय तुका म्हूण निमगीता स्वर. म्हाका एक राय जावका म्हूण म्हणटा. जायत तूं राय जाता वच सकयल म्हूण सांगता स्वर. वो तो घेता. मागीर घरा येवन पळयतना तागेले घर आशिल्ले कडेन एक व्हडली रावळार जाला आनी तो बदल रायूय जाला. तो वचून वपास सीते सांगता तूं यो तूं आतां राणी जाल्ल्या कसले अशें कश्ट भोगता म्हूण म्हणटा. ती सांगता हें पुरा तुगेले जादूचें दुड्डू. हें आसना केन्नाय, हें शाश्वत न्हय. म्हगेले कश्टा दुड्डू मात्र केन्नाय व्हरता. म्हाका हेंची पुरो, हांव राणी जायना, म्हाका तुगेले रावळार येनाका म्हूण सांगता. कडेरी हो तशी आसता. कडे एक दिसू ते गांवचे चक्रवर्ती म्हळ्यार रायांक पशी ओडतो. तो पुरा रायांक एक सभी आपयता. हो वता. थंय वतना थंयची द्वारपालक हाका भितर वचना तशी तडशिताची. कित्याक म्हूण निमगीत तो. कित्याक म्हळ्यार चक्रवर्ती देवाल पूज करतरस तागेली पूज पुरा जावन तो देवा नमस्कार घालून भायर येता तेन्ना मात्र ताका मेळ येता म्हूण सांगता तांणी. तेन्ना तो लेखता एक चक्रवर्ती जावन तो देवा पांय पडतवे, देवा बक्षितवे म्हूण म्हणटना तो सांगता वय देवा बक्षता. कित्याक म्हळ्यार चक्रवर्ती पशी देव केन्नाय होडो म्हूण सांगता तांणी. तेन्ना तो लेखता हांव देव जावका मुतावळी म्हूण लेखता. आनी वपास घरा येतरी ते वाली चोण वयर वता आनी तिची वाट मेळटा ताका. ते घरा वचून बागील धाडयता. तेन्ना तो स्वर निमगीता कोण तूं म्हूण म्हणटा. तेन्ना हांव सीतेल बामूण रमेशू म्हूण म्हणटा. आत्तां कसले आयला तूं वपास म्हूण म्हणटा तो स्वर. आत्तां त्या स्वरा भितर एक नमन्या खूब दिसतर आसा. तो सांगता न्हय म्हाका एक पण देव जावका, मागीर हांव येवन तुका बादिना म्हूण सांगता. तेन्ना तो स्वर व्हडान हांसता आनी सांगता देव सगळे जगत्यांत पुरा कडेन आसा. प्रती जिवींत प्रत्येक वस्तूंत भितरी देव आसा. देवाल्यान तूं मस्त दय आसा. देवाल्यान मस्त करूण आसा, प्रीत आसा.
तेगूण पुरा एक मनशान तागेल्यान थाळ्ळी म्हूण जाल्यार तो वय देवा म्हणके जाता. तूं आळसो स्वार्थी, तूं खंयच्याकय योग्य न्हय म्हणटा आनी ताका लकयल वर्जत फाटीक आनी तो वाऱ्या भितर घुंवन 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 सकयल येवन तागेले फुडलीं घरां आंगणार पडटा. तागेले रावळारय ना जाता आनी त्या आलसंद्या मदीं आशिल्ली ती वाली ना जाता. सीते रंदैकाय विकून घरा येता, पळयता बामूण पडला आंगणांत. तागेले हातपाय पुरा शिर्ण गेल्यांची. ती पळयता वाली ना, झाड आसताय. ती पुरा कळटा बामणान कसकसा केल्लेलें म्हणून. ती ताका घेवन भितर व्हरता आनी तागेले शिरलेले कडेन घाया पुरा वक्कर लायता आनी सांगता, हांव कितली पण सांगली तुका, अशें आळसू जेवच्या नज, वावंट काणा अशी मेळची दोडवा आश करूं नज म्हणून. आतां कोणी तुका बुद्धी येयलवे म्हूण निमगीता. तो वय वय आनी हांव तुगेले म्हणके वावंट काडटा म्हूण म्हणटा. आतां ते आलसंद्या झाड कशी आसा म्हूण पळोवया आमी म्हूण वतात आनी पळयल्यार ती मदीं वाली ना जाल्यार तें झाड तशी आशिल्लें, ताका भर आलसंद तशीच तर आशिल्लें. तांणी त्या पुरा काणू कश्ट पावन जेवण करूं शिकताची. चिरडवानो कशी आशिल्ली काणी. आनी एक बुधवारा वापस मेळया. नमस्कार.